टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीची बी लाईन भाजपा प्रवेशा खातीर आपल्या संपर्कांत आशिल्ल्याचो दावो मंत्री मोविन गुदिनोन केला. एकल्याक भाजपान घेवन आमी समाधानी आसात. आता हेरांच्या प्रवेशाक लागून आमच्यान कोफुसाव नाका. तांकां घेवपाक जाय जाल्यार छाननी करून तशेंच भाजपा नेत्यांची मतां विचारान घेवन तांचो पक्ष प्रवेश करतले अशें मोविनाचें म्हणणें. भाटकाराच्यो 300 चौकण मीटर जमनींतली घरां मुणकार कायद्या खाला मुणकारांच्या नांवार करपाची प्रक्रिया राज्य सरकारान सुरू केल्या. हे खातीर प्रलंबीत आशिल्लें मुणकार प्रकरण सोडोवपा खातीर मामलेदारांचे न्यायालय शेनवारा चालू आसतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुणकार प्रकरणांचो सुरवातीच्या टप्प्यान निवाडो जातलो. ते उपरांत कूळ आनी देवळाच्या जमनींत आशिल्ल्या प्रकरणांचो निवाडो लावपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. गोंयाक 4 बस पोर्ट मेळटले. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन म्हायती दिल्या. गोंयांत बस पोर्ट जावचे हाचे खातीर पयलींच्यान यत्न जाताले, पूण केंद्रा कडल्यान फावो तो प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते जावपाक शकले नात. आतां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे वांगडा उलोवप करून गोंया खातीर पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशी शारांत बस पोर्ट जावचे म्हूण मागणी केल्या. तशेंच केंद्रीय मंत्र्यान हे खातीर हयकार दिल्ल्याचे मंत्री मोविन गुदिनोन सांगले. शुक्रारा शेख दनियांनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराची भेट घेवन सुरेजीचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केली. ह्या वेळार शेख दनी, क्रूज कार्दोजो तशेंच हेड शेख दनी लेगीत उपस्थित आशिल्ले. ह्या कामा खातीर नवी समिती वेचून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिलां. पार्टीचे काम फुडें व्हरून येता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर नेटान तयारीक लागात असो सल्लो काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक दिला. शुक्रारा राती दिवचल गट काँग्रेसीची एक म्हत्वाची बसका जाली. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष MK शेख आनी प्रदेश सरचिटणीस विजय बिके हांच्या मार्गदर्शना खाला ही बसका जाली.
सारमानसचो फेरी धक्को धोकादायक स्थितीन आसा. ताका लागून सारमानस पिळगांव ते आमोणा न्हंये कुशीक नवीन रस्तो बांदपाचो प्रस्ताव सरकारा कडेन मांडटलो अशें मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हांणी सांगलें. शेनवारा सारमानस पिळगांव ते आमोणा वाठाराची आमदार आनी पंच वांगड्यांनी पळोवणी केली. अंजुण वागातोर दर्यादेगेर बेकायदेशीर फोग लायिल्ल्यान सुक्या तणाक उजो पेटलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अर्जुन वागातोर दर्यादेगेर आशिल्ल्या एका हॉटेलांत व्हडलो इव्हेंट सुरू आशिल्ल्यान तांच्यांनी फोग लायिल्लो. जाल्यार सगळ्या इव्हेंटांक ते फोग लायतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून थळाव्यांच्या मनांत सध्या भंय निर्माण जाला. कारण कांय म्हयन्या पयलीं अशीच एक घडणूक घडिल्ली. देखून प्रशासनान बेगोबेग पावलां उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. परसकडे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर एका ट्रकान डिवायडराक नेटान धपको दिलो. सुचोवणी फलक आनी लायट नाशिल्ल्यान हो अपघात घडला. कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. सरकारान हाची दखल घेवन सुचोवणी तक्ते लावची अशें थळाव्या पेडणेकारांची मागणी. केशव सेवा साधना विशेष शाळेच्या दिव्यांग भुरग्यांनी शेनवारा दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. लाखेरे वाठारांत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पांत प्लास्टीक आनी हेर कोयराचेर प्रक्रिया कशी करतात, कोयरापासून बायोगॅस कशी तयार जाता ते विशीं ह्या भुरग्यांनी माहिती जाणून घेतली. प्लास्टीक आनी हेर कोयर वेगळो कसो करतात उपरांत ताची प्रक्रिया कशी करतात ताचे ह्या दिव्यांग भुरग्यांनी निरीक्षण केलें. ह्या भुरग्यां वांगडा शिक्षक हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांनी बायोमिथानेशन प्रकल्पा विशीं विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार हाणें विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन स्वच्छताय राखपाक दरेकल्यान हातभार लावचो असो उलो मारलो. कोयर प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत भुरगीं कितें म्हणटात तें आयकयात. ऑनलायन पैसे ट्रान्स्फर करतना जायते फावटी पैसे चुकीच्या खात्यान ट्रान्स्फर जातात. अशे स्थितीन कांय टिप्स पाळून तुमकां तुमचे पैसे परत मेळूं येता. सगळ्यांत पयलीं NPCI टायप करून गुगलाचेर सोद घेवचो पडटलो. NPCची अधिकृत सायट उगडल्या उपरांत वयल्या दाव्या वटेन आशिल्ल्या 3 डॉट मेनूचेर क्लिक करचें पडटलें. तुमकां सकयल आशिल्ल्या गेट इन टच विभागांत वचचें पडटलें. ह्या विभागांत तुमकां UPI कंप्लेंट पर्यायाचेर क्लिक करचें पडटलें. उपरांत तुमकां ट्रान्झॅक्शन पर्यायाचेर वचचें पडटलें. ह्या पर्यायाचेर क्लिक केल्या उपरांत तुमकां कांय म्हत्वाचे प्रस्न विचारतले. विचारिल्ले सगळे म्हत्वाचे प्रस्नांची उत्तर दिल्या उपरांत सबमीट करात. UPI कागाळ केल्या उपरांत कांय वरां भितर तुमचे पयशे परत मेळटले. अशे तरेन भारत सरकाराच्या ह्या अधिकृत सायटीच्या आदारान चुकीच्या खात्यान ट्रान्स्फर केल्ले पयशे परत मेळोवंक शकता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंय लोकसेवा आयोगा वरवीं जावपी पुलीस उप अधीक्षकांचे थेट भरती प्रक्रियेंतल्या शारिरीक चाचणेंत फकत 11 उमेदवार पात्र थारल्यात. आयोगान 28 पुलीस उप अधीक्षक पदां खातीर ही भरती प्रक्रिया केल्ली. सगल्यो चाचण्यो करून आतां शारिरीक चाचणेंत जे 11 जाण पास जाल्यात तातूंत बायल मनीस एकलीय ना. जीपीएससी म्हळ्यारूच गोंय लोकसेवा आयोगान 28 पुलीस उप अधीक्षक डीवायएसपी पदा खातीर थेट नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्या 28 पदां खातीरच्यो सगल्यो चाचण्यो जाल्या उपरांत 62 उमेदवार शारिरीक चाचणेच्या टप्प्या मेरेन पाविल्ले. मात हे 62तले शारिरीक चाचणेंत फकत 11 जाणूच पास जाल्यात आनी हे 11 जाणांत एकूय बायल उमेदवार ना. पुलीस उपअधीक्षकाच्यो 28 पदां खातीर जायरात दिल्या उपरांत 2468 जाणांनी ह्या पदां खातीर अर्ज केल्ले. केंद्र सरकाराच्या विश्वकर्मा येवजणे वरवीं स्वताचो वेवसाय सुरू करपी गोंयकारांच्या घराच्या पत्त्यांचेर ट्रेड लायसन्स दिवचे. ट्रेड लायसन्स दितना तांचे मुखार कसलेच संकट हाडचे न्हय असे निर्देश शेनवारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पालिकांक दिले. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय वरवीं ते उलयताले. केंद्र सरकारान गोंयांत सयत देशभरांतल्या 18 प्रकाराच्या कारागिरांक चालना दिवपा खातीर विश्वकर्मा येवजण सुरू केल्या. राज्यांतल्या हजारो कारागिरांनी आतां मेरेन हे येवजणे खातीर अर्ज केल्यात. पात्र कारागिरांक सुरवातीक प्रशिक्षण आनी उपरांत 15,000चे टूल किट फुकट दितले. हाचे भायर वेवसाया खातीर सुरवेक 1 लाख आनी उपरांत 3 लाख रीण राष्ट्रीय बँका वरवीं दितले. देखून कारागिरांक स्वताचो वेवसाय सुरू करपाची संद मेळटली. गोंय सरकारान 2017 सावन महालेखा परीक्षकाचे प्रमाणपत्र केंद्राक सादर करूंक ना. देखून गोंयाक आंतरराज्य जीएसटीचो लाभ मेळना. देखून आयजीएसटीसून येवपी कोटी रुपयांचो सरकाराचो महसूल बुडला. सरकाराच्या बेजबाबदारीक लागून सरकाराच्या तिजोरींत 1000 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला. हो आरोप न्ही, हे खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान मान्य केला. हाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेरान मागला.
तिसरो जिल्लो तयार केल्यार गरीब तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक फायदो जातलो. भलायकी सुविधा वाडटली. प्रशासकीय कामां बेगीन जातली. जिल्लोधिकारी इमारत बांदपा खातीर जमनी उपलब्ध आसात. हाचे भायर केंद्रा कडल्यान उदरगती खातीर चड निधी मेळूंक शकता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तिसरो जिल्लो करपाचो निर्णय लोकांच्या बऱ्या खातीर घेतला अशें मत शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी उक्तायलें. जिल्लो घडोवपा खातीर राज्य सरकारान समिती स्थापन केल्या. सर्वे केल्या उपरांत अहवाल सादर करतले अशें मंत्री नाईक हांणी सांगलें. कोंकणी भाशीक लोक हे गोंया पुरते मर्यादीत नासून ते हेर राज्यांनी आसा. तरणाट्यांनी स्वाभिमान बाळगून कोंकणीचो वावर मुखार व्हरचो असो उलो ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक दामोदर मावजो हाणें मारला. साहित्य अकादमी, गोवा कोंकणी अकादमी आनी बाल भवन आयोजीत शणै गोंयबाब जिवीत आनी बरप ह्या विशयावेल्या 2 दिसांच्या परिसंवादाचें शेनवारा उक्तावण जालें. उक्तावणाच्या भाशणांत श्री मावजो हांणी हे वक्तव्य केलें. शेनवारा आनी आयतार अशे 2 दीस हो परिसंवाद जातलो. कार्यावळींत एडव्होकेट उदय भेंब्रे हांचें मुखेल भाशण जालें. तिसरो जिल्लो तयार करपा विशीं उलयतना मंत्री नाईक हाणें सांगलें, तिसरो जिल्लो असल्यार प्लॉट विक्रीच्या प्रकरणांचेर नदर दवरून सुवात सांबाळपाचें काम करूं येता. फोंड्यां उपजिल्लो हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडटलो आनी भलायकी सुविधा चड वाडटली. फोंड्या जिल्लोधिकारी कार्यालया खातीर इमारती आसा. तशेंच नवी प्रशासकीय इमारत बांदपाची आसल्यार सरकारी सुवातो उपलब्ध आसा. हांगा वेगवेगळी सरकारी कार्यालय एकाच जाग्यार येवंक शकतात. जिल्लो पंचायत तयार जातली आनी राज्यान खासदारूय वाडूंक शकता अशें मंत्री नाईक हाणें सांगलें. नातालां आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर खुबशे पर्यटक गोंयांत येतात. प्रवाशांची गर्दी जावची न्हय देखून वर्साच्या निमाणे कडेन मध्य रेल्वेच्या सहकार्यांतल्यान कोंकण रेल्वेन पनवेल ते मडगांव विशेष गाडयो सोडोवपाचो निर्णय घेतला. गाडी नंबर 0142 मडगांव जंक्शन ते पनवेल ही गाडी मडगांव जंक्शन हांगच्यान 22, 23, 24, 29, 30 आनी 31 डिसेंबराक मडगांवच्या 8 वरांचेर सुट्टली. तशेंच त्याच दिसा 20-15 वरांचेर पनवेल पावतली. गाडी नंबर 0142 पनवेल ते मडगांव जंक्शन ही गाडी पनवेलच्यान 22, 23, 24, 29, 30 आनी 31 डिसेंबराक पनवेलच्यान 21-10 वरांचेर सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी 6:50 वरांचेर मडगांवां पावतली. ही 22 डब्यांची गाडी करमळे, तिये, सावंतवाडी रोड, कुडाळ, कणकवली, वैभववाडी रोड, राजापूर रोड, रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड, चिपळूण, खेड आनी रोहा स्थानकांचेर रावतली. कदंबा बशीच्या चालकांची आनी वाहकांची अल्कोहोल चाचणेक फुडल्या सप्तकांतल्यान सुरवात जातली. तशेंच तांकां समुपदेशन लेगीत करतले. महामंडळान अल्कोहोल चाचणे खातीर 5 अल्कोमीटर खरेदी केल्या. फाटीं एक चालक सोऱ्याचे गुळेन बस चलयतना सांपडिल्लो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतिल्ली. ते उपरांत संबंदीत चालका सयत तांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स लेगीत निलंबीत केल्ले. फुडारांत अशे प्रकार आडोवपा खातीर सगळ्या चालक वाहकांचें समुपदेशन करपा सयत चालक वाहकांची बशीन चडटा तेन्ना अल्कोमिटरा वरवीं गुपीत तरेन चाचणी करपाचो निर्णय महामंडळाचे संचालक मंडळाचे जाल्ले बसकेन घेतिल्लो. ते प्रमाण फुडल्या सप्तकांतल्यान ही मोहीम सुरू करपाचें निश्चित केलां.
सर्वोच्च न्यायालयान 25 उच्च न्यायालयान जिल्लो आनी हेर न्यायालयान 5 कोटी परस चड खटले प्रलंबीत आसात. कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें लोकसभेत ही म्हायती दिली. एका प्रश्नाक जाप दितना कायदो मंत्र्यान सांगले 1 डिसेंबर मेरेन देशभरात 5 कोटी 8,85,856 प्रकरणां न्यायालयात प्रलंबीत आसात. तातूंतले 25 उच्च न्यायालयात 61 लाखा परस चड खटले प्रलंबीत आसात. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 80,000 खटले प्रलंबीत आसात अशें मेघवाल हाणें सांगले. 6 म्हयने आदीं म्हळ्यार 1 जुलयाक सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आशिल्ल्या खटल्यांची संख्या एकूण 70,766 आशिल्ली, जी 1 डिसेंबराक 80,000 परस चड जाली. 3 वर्सां आदीं प्रलंबीत खटल्यांचो आंकडो 10,000 वाडपा खातीर मार्च 2020 ते जुलय 2023 इतलो वेळ लागलो. भारताच्या बायल क्रिकेट पंगडान एकोड्या टेस्ट मॅचीन इंग्लंडाक 347 धांवड्यांनी हारयत इतिहास रचलो. भारतीय पंगडान घरच्या खेळा मैदानाचेर पयलेच टेस्टीन इंग्लंडाक हारयले. इंग्लंडा आड भारताची तिसरी जैत जावन आसा. ह्या आदी 2006 वर्सा टॉन्टन आनी 2014 वर्सा भारतान इंग्लंडा आड जैत मेळयल्ले. नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड ब्युरोन वर्साचो अहवाल जाहीर केला. दिल्ली हे बायलां खातीर सगळ्यांत असुरक्षीत शार अशें अहवालान म्हणलां. दिल्लीन 2022 वर्सा दर दिसान 3 बलात्काराची प्रकरणां नोंद जाल्ली. देशांत बायलां आड वट्ट 4,45,256 गुन्यांव नोंद जाल्यात अशें NCRBच्या 546 पानांच्या अहवालान म्हणलां. हाचोच अर्थ दर वराक सुमार 51 FIR दाखल जाल्यात. 2021 वर्सा हो आंकडो 4,28,278 आशिल्लो. 2021 वर्साच्या तुळेन बायलां आड जावपी गुन्यांव 4% वाडल्यात अशें अहवालान म्हणलां. जाल्यार 2022 वर्सा 28,522 खुनांची नोंद जाला, म्हळ्यार दिसाक 78 खून जाले. देशांत 4 राज्यांचे वेंचणुकेची निकालांची चर्चा आशिल्ली त्याच दिसा देशांत भुरगीं, अनुसूचित जाती, जमाती आनी हेर सायबर गुन्यांवांत खूब वाड जाल्या असो NCRBन आपलो अहवाल जाहीर केलो. IPL 2024 ची पावणी 19 डिसेंबराक जातली. IPL 2024 खातीर खेळगडे पावणे खातीर वट्ट 1,166 खेळगड्यांनी नोंदणी केल्या. तातूंत 830 भारतीय खेळगड्यांची नोंदणी केल्या आनी 336 विदेशी, हातूंतले 292 खेळगडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ्ळ्यात. IPLंतल्या सगळ्या पंगडाची सद्याची परिस्थिती मतीन घेतल्यार आनीक फकत 70 खेळगडे वेंचून काडूंक मेळटात. तातूंतले फकत 30 स्लॉट विदेशी. खंयच्याय पंगडा कडेन कितले पयशे आसात ते पळोवया. गुजरात टायटन्स 38.15 कोटी, सनरायझर्स हैदराबाद 34 कोटी, कोलकाता 32.7 कोटी, चेन्नई 31.4 कोटी, पंजाब 29.1 कोटी, दिल्ली कॅपिटल्स 28.95 कोटी, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर 23.55 कोटी, मुंबई इंडियन्स 17.75 कोटी, जाल्यार राजस्थान रॉयल्स 14.5 कोटी. सध्या वाडत आशिल्ले सायबर गुन्यांव लक्षांत घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयान व्हडलो निर्णय घेतला. भारत आतां सायबर हल्ल्या आड झुजपाची तयारी करता. हे खातीर केंद्र सरकारान सायबर कमांडोचो पंगड स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या पुलीस दळांचे तशेंच केंद्रीय पुलीस संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसतलो. गृह मंत्रालयान पत्र बरोवन राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांनी सगळ्या पुलीस दळां मदल्यान 10 योग्य सायबर कमांडो वेंचून काडपाक सांगला. सायबर कमांडो पंगड हो पुलीस संघटनेचो भाग आसतलो. तातूंत IT सुरक्षा आनी डिजिटल फॉरेन्सिक मळार जाणकार आनी पात्रताय आशिल्ले कमांडो आसतले. राज्य, केंद्र शासीत प्रदेश आनी केंद्रीय पुलीस संघटनांतल्यान घेतिल्ले प्रशिक्षीत पुलीस कर्मचारी आसतले. सध्याच्या ह्या म्हारगायेच्या काळांत आयज पणजे बाजारांत टोमॅटोचे दर 50 ते 55 दर किल रुपया आसलो.
हाचे भायर कांदो 60 रुपया, बटाट 40 रुपया आनी मिरसांग 60 रुपया किल दरान विकतात. फुडल्या कांय दिसांनी टोमॅटोचे दर उणे जावपाची शक्यताय आसा, कारण पावसाक लागून कर्नाटक, महाराष्ट्र सयत देशांतल्या जायत्या वाठारांनी शेतवडीचे व्हड लुकसाण जाला. फलोत्पादन महामंडळाच्या गाडयांनी आयज टोमॅटो 44 रुपया किलो आनी कांद्याचो दर 53 रुपया किल आशिल्लो. शुक्रारा कांदो 41 रुपया आशिल्लो, तो आयज 12 रुपया वाडून 53 रुपया जाला. हाचे भायर महामंडळाच्या गाडयांनी बटाट्याचे दर 28 रुपया किल आशिल्ले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.